Ezra chapter 9. विदेशियां लागीं केल्लीं लग्नां मोडटात. एक पावट हें जातोच म्हाका अशें सांगूंक अधिकारी म्हजेशी आयले. इस्रायलाच्या लोकांन याज्ञिकांनी आनी लेवितांनी कानानकारांचो, हितीतांचो, पेरिजितांचो, जेबुजितांचो, मोआबितांचो, अमोरितांचो, इजिप्तकारांचो म्हणजे ह्या गांव लोकांच्यो कांटाल्यांच्यो चाली तांणी सोडूंक ना. पूण तांच्या पुतांनी आनी तांणी कांय तांच्या बायलां कडेन लग्न जाल्यात आनी अशें पवित्र गांव लोकां बरोबर मिसळ जावंक प्रदुशीत जाल्या. ह्या खोट्या अविस्वासाचे चालीन अधिकारी आनी मुखेली अदीक अपराधी जाल्यात. ही खबर आयकून म्हजें आंगावलें आनी आवरण हांवें भिजलें. म्हजे तकलेचे आनी खाडाचे केंस ओडून काडले आनी थरथरून बसलो. परदेशियांच्या अविस्वासाक फुडो करून इस्रायलाच्या देवाच्या उतरांक कडकडाताले ते म्हजे भोंवती एकठांय जाले. आनी सांज जायसर हांव आपलो थरथरून सांजेच्या योजना वेळार पर्यंत थंयच बसून रावलो. सांजेच्या बलिदानाच्या वेळार हांव एजरा बरोच सोयराणार आयलों आनी पिंजलोली न्हेसोन आनी न्हेसपा आवरण घालून दिमेर पडलों. सर्वेस्पराक म्हज्या देवाक म्हजे हात उबारून हांवें म्हणलें, म्हज्या देवा, हांव लजतां आनी म्हजें तोंड तुका दाखोवंक म्हज्या देवा हांव घाबरतां. कित्याक आमच्या तकल्या वयर पावसर आमचीं खोटेपणां वाडल्यांत आनी गुन्यांव सर्गाक तें कसर चडला. आमच्या पुर्वजांच्या काळार थावन तें आतां पर्यंत आमचो गुन्यांव भोव व्हड. आमच्या खोटेपणाक लागून आमकां आमच्या राजांक आनी आमच्या याज्ञिकांक दुसऱ्या देशांच्या राजांच्या हातांत घालीं आनी आमकां तोरसादीक गुलामपणांक लुटीक आनी लोजेक पावयलीं. ही आमची घट आयज. पूण आतां अवचीत सर्वेस्परान आमच्या देवान आपल्या उपकारान आमचो एक urlolo zomo samballun दवरलो आनी आपल्या पवित्र जाग्यार आमकां आसरो दिलो. हे भाशेन आमच्या देवान आमच्या दोळ्यांक उजवाड हाडलो आनी आमच्या गुलाम'पो-nnant नवी घोटाय दिली. आमी तर गुलामां, पूण देवान आमच्या गुलाम'पो-nnant आमचेर विसर घालूंक ना. पेर्सियेच्या राजांच्या दोळ्यां मुखार आपली काकूट ताणें आमकां दाखयली आनी आमच्या देवाचें मंदीर नव्यान बांदूंक आनी ताचें घरठाण नव्यान बांदून हाडूंक ताणें आमकां रोज्या mello-xi केली आनी जुडेयांत आनी जेरुसलेमांत आमकां सुरक्षीत आसरो दिलो. पूण आतां आमच्या देवा आनी आमी कितें म्हणूंक शकता तर आमी तुजे उपदेश सोडले ते तुज्या सेवकां प्रवाद्यां उदेशीं ह्या उतरांनी तुवें आमकां दिले. जो गांव तुमी तुमच्या ताब्यांत करूंक वेतात तो एक बोश्टायलोलो गांव. गांवच्या लोकांन आनी तांच्या कांटालेच्या चालींनी बोश्टायलोलो आनी शेकांचेक आपल्या मेलान भरला. म्हणटच तुमी अदीक मजबूत जावन गांवच्या सुफळायेच्या पिकान जिवंक आनी तुमचे संस्थेक तो सदांकाल दवरूंक तुमकां जाय जाल्यार तुमी तुमच्या धुवांक तांच्या चल्यांक लग्नांत दिवच्यो न्हय. न्हय म्हूण तांच्यो धुवो तुमच्या चल्यांक लग्नांत घेवच्यो न्हय आनी तांचे कडेन शांती वो बरो संबंद सांबाळूंक तुमी हुस्को काडचो न्हय. आमच्या वायट कर्तुबां आनी आमच्या व्हड गुन्यांवां पासत आमचेर हें सगळें आयल्या उपरांत जरूय तुवें आमच्या देवान आमच्या खोटेपणांक फावो आसली ते परी आमकां शिक्षा दिल्याय आनी अशीं सुटून वचूंक आमकां निर्मिलें. आमी तुजे उपदेश नव्यान मोडचे आनी असल्या कांटाल्यांच्या चालींच्या लोकां लागीं लग्न जावंक आमचो बसून करूंक तुका राग येवचो न्हय आनी असो आमचो बसून जावचो न्हय आनी आमकां सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक तूं प्रमाणीक आमी जोमो कसो आयज पर्यंत वाचून उरल्यां. आमचें पातोक घेवन आमी तुजे फुड्यान येतां. ह्या पासत तुज्या म्हऱ्यांत रावूंक
आमी शकना. देवाचें उतर हें